पणजी सेशन्स कोर्टाकडच्यान कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालाक थाकाय. मारपाची ट्रान्स्फर करपाची धमकी दिली म्हूण एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टी आनी बाकीच्यांनी ताचे आड कंप्लेनी घाल्ल्यो. कोर्टान सगळ्यो केसी भायर मारल्यो. 2018त काब्राला आड ह्या कोर्टात केस घालून ताका नोटीस धाडिल्ली. मजगतीं तो वीज मंत्री जालो आनी तांणी केसी फाटीं घेयात म्हूण आमकां धमकी दिवपाक सुरवात केली म्हूण काशीनाथ आनी बाकीच्यांनी दावो केलो. केसी फाटीं घेना जाल्यार शेल्ड्या ट्रान्स्फर मारता म्हूण आपल्याक धमकी दिल्ली. आपल्याक आनी आपले फामिलीक काबार करतलो म्हूण काब्रालान धमकी दिल्ली. उपरांत चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रेश्मा मॅथ्यूक सांगून आपली शेल्ड्या ट्रान्स्फर मारली म्हूण काशीनाथान आरोप लावन धरलो. काशीनाथ आनी बाकीच्यांची याचिका भायर मारतना कोर्टान निरीक्षण स्पश्ट केलें तें अशें. काशीनाथ शेट्टीची नोकरी ट्रान्स्फरेबल. धमकी खंयच्या माध्यमांतल्यान दिल्या तें स्पश्ट ना, पुरावे ना. धमकी दिल्या त्या दिसांची नोंद ना. फामिलीक काबार करपाची धमकी दिल्ली तेन्ना पुलीस कंप्लेंट कित्याक करूंक ना हाची काशीनाथ शेट्टी कडेन जाप ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.